राज्यात पडिल्ल्या गजगशीत पावसाक लागून चडशे राष्ट्रीय खेळ स्थगीत जाल्या। मैदान उदकान भरिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी चिखले जावपी सेमीफायनल आणि फायनल फुडें धुकल्ल्या। पळ्यात चिखले सावन हिरुमा हालेचो खासा रिपोर्ट। 37 नॅशनल गेम चालू आसा आणि तेचोच एक वेन्यू म्हटल्यार चिकालीम आहलो। त्या चिकालीम वॉटरांचो हो ग्राउंड हा फाटल्यान दिसता। हांगा खंय तरी लॉन बॉल हे गेम चालू आहलो आणि आयज तितू सेमीफायनल आणि फायनल जावपाचो आसलो आणि ह्या संदर्भात आयज मॅची जेन्ना खेळपाक आहल्यो जाल्यार काल राती आणि आयज सकाळ मेरेन जो पावस पडलो त्याच्या खातीर ह्या ग्राउंडाचेर सगळे कडेन उदीक भरले आणि त्याच्या खातीर जे उदीक भरल्या कारणान हांगा आयज जो सेमीफायनल आणि फायनल तांकां खेळोंक मेळोंक ना। त्या भायर जे उदीक हा हे क्लीन आउट जायना म्हणून तेंच्यांनी आता सध्या ते उदीक काडप चालू आसा। स्पॉन्ज ड्रायर जो मॉप घेवन हे उदक काडप चालू आसा आणि हे क्लियर जाले काय ते सांजचे गेमी खेळटले अशें म्हणटात। सध्या तरी ह्यो गेमी रिशेड्यूल करपाचें तेंचें प्लॅनिंग आहा, बिकॉज आतां तरी सकाळच्यो ज्यो गेमी आसल्यो त्यो पोस्टपोन केल्ले आसा आणि सांज मेरेन ते पळयतले कश्यो अरेंजमेंट जाता आणि त्याच्या उपरांत परत गेमी खेळपाचो प्रयत्न जातलो। पूण सध्या ग्राउंडार उदीक भरलेलें आसा। भायली जी एरिया ग्राउंड भायली एरिया आहा ती चिकचिकीत जाल्ली आहा, मातयेन भरलेली आसा। त्याच्या खातीर खंय बारीक बारीक पेवर्साचे पॅच घालून त्याच्या वयल्यान प्लेयर्स आणि बाकीचे लोक वयतात आणि हे सगळे हांगा उदीक भरलेल्या कारणान ही नॅशनल गेमी जे पावसान जो शोर लायला तेचेर खंय तरी एक संकट येयल्लें आसा आणि ह्यो ज्यो फायनल आणि सेमीफायनल आणि नॅशनल गेम जावपाच्यो आसल्यो हेचेर खंय तरी संकट येयल्लें आसा। पावस प्रेडिक्ट करूं नाशिल्लो, पावस पडत अशें दिसूं नाशिल्लें आमकां, बट राती पावस पडल्यान आमकां मातशे खूब त्रास जाले। आतां ग्राउंड वेट आसा तरी पूण आमी ते गटराक उदक आशिल्लें पळय तितलें ड्रेन करून काडलां। फूल गटर साफ जाल्लें आसा। आतां फक्त ग्राउंडार उदक आसा तें चालू आसा। सपोज आनी एक वरान भितर समज ग्राउंडाचें उदक गेलें न्ही जाल्यार मॅचीस जावपाचे चान्सीस आसात। कितचे मॅचीस आसल्यो आज, कितें आसलें? 2 सेमीफायनल आणि एक फायनल आसा। सो आज क्लोजिंग सेरेमनी आसली हय हय, म्हणजे मेडल सेरेमनी आसा आज। केन्ना मेरेन जातलो ग्राउंड मॅचीस जातल्यो अशें दिसता? आतां सपोज जालो जाल्यार इवनिंग वचून मॅचीस तेंचे खेळोवपाक जातले आमच्या। बट तेंय बी DOC आसपय डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन तेणी मागीर फायनल करपाक जाय आणि टिमीकूय कॉन्फिडन्सान घेवनूच मागीर तेणी दे हॅव टू गो हेड वीथ द मॅचीस। एनी प्रिपरेशन बिकॉज पावस परत पडलो जाल्यार कितें अशें? फुडलो पावस पडत जाल्यार आमच्या हातीक आनी कांय ना। सो कितें आसा तें आमी करतात, म्हणजे ग्राउंड असो प्लेईंग कंडिशनाक करपाची आमची तयारी आसा ती आमी करतात 100%। आनीक सपोज आतां सांजचो पर्यंत पावस पडना जाल्यार मॅचीस 100% हांगा जावपाची शक्यता आसा। गोवा 365 खातीर हिरुमा हाले, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी।